अमित बाब आयज एक स्टेटमेंट केलं सुदीन ढवळकरान की जे डबल ट्रॅकिंग सध्या जाता तुम्ही सध्या ओपोज करता काँग्रेस म्हणून ते डबल ट्रॅकिंग ते 2007 ते 12 सरकार असले त्यांच्यानी डीपीआर सगळं अप्रुव्हल दिल्ले सो काँग्रेसच जिम्मेदार असं म्हणता सुदीन. सो तुमचे हेजेर कितें म्हणणें आसा? ही एक कहावत आसा, पकवाज म्हणून आयकला आसतलें तुवें. पकवाज म्हणटा ते दोन्ही सायडीन वाचता. तशी म्हाका दिसता गत बाब सुदीन ढवळीकराची जाल्या. सुदीन ढवळीकर एक बरो सिनियर पॉलिटिशियन, इतली वर्सां जाली तो ह्याय सरकारान तेय सरकारान आसता. पूण गोंयची जनता म्हाका दिसता हुशार आहा. सो सुदीन ढवळीकराक म्हजो रिक्वेस्ट इतलोच की तूं इतलो सिनियर मनीस जावन गोंयच्या जनतेक फटयनाका. पयली गोष्ट म्हटल्यार जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें 7 ते 12 तेन्ना 2009 जो मुख्यमंत्री आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचो ताणें तेन्नाच्या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हाका पत्र बरयल्लें. तें हांवें ऑलरेडी ट्वीट मारला हितून. पत्र बरयल्लें की जे एक्सपान्शन जातलें एमपीटीचें ताज्या वयल्यान गोंयचें डिस्ट्रक्शन जातलें हें साफ त्या पत्रान बरयल्लें आसा. आनी म्हाका एक समजना हो सुदीन ढवळीकर तेन्ना कॅबिनेटान आशिल्लो मंत्री म्हणून काँग्रेसीच्या सरकारान. सो हांचे कितें जाता जशें हे बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनान पळय वता न्ही हांकां म्हाका दिसता याद उरना. काल दाजी साळकारान आनी एक स्टेटमेंट केलो. आज सकाळी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे बीजेपीचे सरकार कशी हिपोक्रसी गोंयकारांकडे करता हें आमी तुमच्या मुखार दवरलां. काल न्ही पयर सोमारा जेन्ना रेल्वे मिनिस्ट्रीन ट्वीट मारलो की हॉस्पेट टू वास्को डगामाची लायन आमी कमेन्स करता ताज्या उपरांत आमी ताका पत्र बरयलें रेल्वे मिनिस्टराक. 2दा हांव उलयलो आनी ताका सांगलें की आमकां अर्जंट अपॉइंटमेंट जाय, दीस इज अ सिरियस मॅटर. आज जेन्ना हांव सकाळीं उलयलो तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो की वी वील रिवर्ट बॅक टू यू. आनी पळयताल दनपारात ट्वीट काडून उडयलें. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की खंयच्यान तरी बॅकडोर एंट्री हे जे 2 क्रोनी मित्र हांचे जे आहा पळय तांकां बॅकडोर एंट्री फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन हें म्हाका दिसता सिद्ध जाता. सो सुदीन ढवळीकरान म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. सुदीन ढवळीकर एक सिनियर मनीस आनी म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक बरें याद आसा. आनी तुमी काँग्रेस पक्षाचें नांव वापरून गोंयच्या जनतेक फटयनाका. काँग्रेस पक्ष तेन्ना सुद्धा सिरियस आशिल्लो गोंयच्या जनतेक लागून. 2022 आमी सिरियस आशिल्ले आनी येणाऱ्या काळानूय आमी सिरियस आहा. वी वील मेक शुअर दॅट दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट गोंयाक कोल हब जर करपाक सोदता आमी जावपाक दिवचे ना. हय, तुम्ही लेटर म्हणटा दिगंबर कामतीन त्यांनी सीएमान तुमचे केल्ले म्हणटा. दिगंबर कामतीक जेन्ना आयज आमी विचारले पत्रकारान तो म्हणटा की हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. बट तेजे पयलींचे व्हिडिओ आसा ते व्हायरल जाता की डबल ट्रॅकिंग जाल्यार कितें जातलें असो तो उलयतालो हेजे पयलीं. सो हेजेर तुमकां कितें दिसता? कारण काँग्रेसीन आसतना तो कोल नाका म्हणटालो, आतां बीजेपीत म्हणटा तेजेर काय उलोवंक सोदिना तो. हांवें जें पत्र घातलां ते तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्लो आनी तें पत्र हांवें आतां भायर घातलां. आमच्या 2020च्या आमच्या सोशल मिडियाच्या हँडलाचेर तें पत्र आसा. सो म्हाका दिसता दिगंबर कामतीक खबर आशिल्लें की आपुणूच तें पत्र सायन केलां. सो मे बी आउट ऑफ गिल्ट ताणें तुमकां उत्तर दिवना. आय हॅव सीन दॅट रिएक्शन. प्रॉब्ली ही न्यू दॅट वॉट काँग्रेस पार्टी स्टँड वॉज. आनी आज तो तें वॉशिंग मशिनान वचून ताका तो स्टँड म्हाका दिसता ताणें क्लियर करचो. ताणें आज उत्तर सारकें गोंयकारांक दिल्लें ना. हें पत्र जें हांवें घातलां तें बाब दिगंबर कामतीन सायन केल्लें एज मुख्यमंत्री रिटर्न टू श्री जयराम रमेशजी तेन्नाचे एनवायरमेंट मिनिस्टर. सो हाजेर म्हाका दिसता आतां दिगंबर कामतीन आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय की तुवें मुख्यमंत्री म्हणून बरोवन दिल्लें गोंयची नाशाडी जातली जर तर एमपीटीचें एक्सपान्शन जालें फॉर कोल. आनी आज तुजो स्टँड कितें हें म्हाका दिसता दिगंबर कामतीन गोंयच्या जनते मुखार दवरपाक जाय. तुम्ही आता एज अ काँग्रेस कितें तुमचो स्टँड आसा तो? न्ही जेन्ना पळय आय थिंक गेल्ली 10 वर्सां काँग्रेस पार्टी इज ऑलवेज विथ द पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्या जनतेक कोळसो नाका. वी डोंट वॉन्ट गोवा टू बिकम अ कोल हब. काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर रावल्या. आमी जेन्ना हे मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन जेन्ना आउट केलें तेन्ना वी हॅव रिटर्न टू द रेल्वे मिनिस्टर दॅट वी सीक एन अर्जंट अपॉइंटमेंट. आनी हांव सगळे एमएलए कडेन मागता ते रुलिंगाचे आसूं ऑपोजिशनाचे आसूं लेट्स गो लेट्स पुट आवर फॅक्ट्स. कित्याक जर तर आमी एक ईमेल बरोवन अपॉइंटमेंट जर मागता आनी जर तर ते ट्वीट डिलीट करता वॉट डज दीस शो? दॅट दे हॅव रियलायज की बाबा तेंची खंय तरी चूक जाल्या. वी वील दॅट मॅटर एक्चुअली ऑफ वेस्टर्न घाट्स सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी ताजेर दिल्लें आसा की थंय डबल ट्रॅकिंग जावपाक जायना बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट सेन्सिटीव युनेस्को सेन्सिटीव एरिया ती. सो म्हाका एक समजना की गोंय राज्याक कित्याक इतली घाई गडबड लागल्या की ते डबल ट्रॅकिंग करून कोळसो व्हरपाक सोदता.
सकाळी आम्ही आज आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला की कोंकण रेल्वेची सिंगल लाईन असून ते दिसाक 14 पेअर ट्रेन चलयता मरे. सो हांगा जेन्ना वास्को साऊथ सेंट्रल रेल्वेचेर दिसाक 2च ट्रेनी वता, डेली 2च ट्रेनी वता. सो कोणाक इतली घाई गडबड ती कळना. पण तुम्ही म्हणता ट्वीट डिलीट केलंय, कोणी कित्याक डिलीट केलं तुमकां दिसता? ते म्हाका दिसता मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे तांचे 2 इंजिन आहा, एक वयर आहा एक सकयल आहा. सकल्ले इंजिनान आन्सर करचे. मुख्यमंत्र्याक म्हाका सांगपा जाय की ते ट्वीट कित्याक डिलीट केले ते ट्विटान साफ बरयल्ले कोल ट्रान्सपोर्टेशन. आय थिंक दीस बीजेपी पार्टी, बीजेपी गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू फूल द पीपल ऑफ गोवा. गोयची जनता हुशार आसा आणि कितले आपले ढोंगीपणा केली म्हणून म्हाका दिसता गोंयची जनता ह्या फावट फटवची ना.